Around 7 kilometers Nagwa substation. And from here then it is separate. Another 8 kilometers. 10 kilometers. No, but what I am trying to tell is that we are going to dig the middle of the road. So when we are digging the middle of the road, the work has to be with a contractor who knows the job and who is not going to just slip over it. People don't want to dig the middle of the road and slip over it. People are get very aggressive and upset because they have been seeing the digging continuously. People are falling, fracture on the hand, leg, head injuries. Underground cabling of 11 kV is bad experience for the people. They have done those holes and they have left it unattended. No markers, nothing. So we'll have to actually get a good contractor who will bring the cables fast and see that he lays it fast. Kitna time actually lay karta? Supposing we give that order is placed to him by September end. What order is given? At least in Nagwa. Nagwa is no, that means. At least in Nagwa. 2 months. December we are talking about. No, we'll have that meeting today and finalize it. Thank you so much. 1 minute, sir. Foto Maria? Foto Maria? Sir, a photo. Today we have taken Today we have taken a review meeting of this substation over here in Saligaon, where around 70 tower poles will be erected from Kolwale station till Saligaon, and this substation is going to help entire coastal belt. I am talking about Shikeri, Kandoli, Kalangut, Baga, Arpora, Anjuna, Vagator, Shapora and beyond, all that area, Asagaon, where number of houses and number of hotels and guest houses and restaurants have increased 10-folds. हे काम जे आहा ते आयसून 5 वर्सां पयलीं तरी रेडी जावंक जाय आनी हेचे आमी गेली 8 वर्सां आमी प्रयत्न करीत आसले की हे काम एस्टिमेट टेंडर आनी वर्क ऑर्डर दिवपाक जाय आसले 2019 एक डिले जाली वर्क ऑर्डर दिवपाक आनी हेचो कॉस्टूय वाडलो. हेचे काम आमी खूब केला तेन्ना बाब सालेलकर तो खूब वावुरलो हे कामा खातीर, म्हणजे हे काम जावचें म्हणून. हे कितले इम्पॉर्टंट आमचे कोस्टल बेल्टाक आसले ते आमीच जाणा आसले. आयज बाब केदार आमचो आमदार सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ना, तो आउट ऑफ स्टेशन गेला. आमी हिंगासर स्पेशली इन्स्पेक्शन करूंक येयला की दिसाक 30-35 फावटी लायट वयता. 30-35 times in a day the electricity is going. There is a fluctuation. So power जो लोकांक मेळपाक जाय अनइंटरप्टेड हो मेळना. हितून वेरियस रिजन्स आहा आनी हो रिजन जो आहा की हे सगळे आमचे सब स्टेशन ओवरलोडेड जाल्ले. ओवरलोडेड
कंज्युमर इतले वाडल्या आनी हॉटेल्स इतले वाडल्या की हे सबस्टेशन सगळे ओवरलोडेड जाल्या. त्या खातीर हिंगासर 220/33 kVA हे सबस्टेशन व्हडलें जाता लायक कोलवाले. आनी हे व्हडले जे सबस्टेशन जाता हे इट वील केटर टू ऑल दीज एरिया. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, कलंगूट आसूं, शिवोले आसूं, पर्वरी आसूं, हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे स्टेशन हिंगासून केटर करतले. आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हिंगासर तेणी बरयल्लें आहा की विजीट टू सालिगांव स्टेशन. आतां जे काम चालू आहा म्हणजे तेजो आढावो घेवपाक हिंगा विजीट आहा विथ ऑल द कोस्टल बेल्ट एमएलएज. हांव हिंगासर आयज स्पेशली येयल्लो आहा पळोवपाक की काम खूंय पावलां आनी जी टावर लायन येतली ही आमच्या एरियांसून येतली म्हणजे कलंगूट सून वयर येतली ती म्हणजे ह्या दोंगरा वयरसून वयर येतली. तितून आमी कन्विन्स करचे पडटले कोम्निदाद ऑफ कलंगूट तेंकां तो दोंगर पाटली तेंचो लागता की तेणी आमकां एनओसी दिवपाक जाय वयर हाडपाक ही टावर लायन. आनी तेजे भायर सालिगांवसून आप टू लोकांची शेतां आहा, टेनंटेड शेतां आहा, कोम्निदादची शेतां आहा, गिरी कोम्निदाद आहा, सालिगांव कोम्निदाद आहा, पार्रा कोम्निदाद आहा. पार्रा कोम्निदादीन म्हाका दिसता एनओसी चालू आहा, उलोवप चालू आहा आनी तेणी मोस्टली एग्री जाल्यात ते दिवपाक. हांव खऱ्यांनीच उपकारी सगळे कोम्निदादीचे एटॉर्नी आनी कोम्निदाद बॉडी तेंच्यांनी आदी खूब हेल्प केल्लो आहा आमकां. सालिगांव कोम्निदादीन हेल्प केल्लो आहा, कलंगूट कोम्निदादीन हेल्प केल्लो. आतांय हांव मागता तेंचे कडेन की तेणी हेल्प करचो आमकां. कित्याक हो जो हें जे स्टेशन आहा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेशन फॉर बार्देस एंड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेशन फॉर द कोस्टल बेल्ट. आमचे लोक सगळे बेजार जाल्ले आहा लायट वयता दिसाक 30 फावटी म्हणून. सेकंडली ते बेजार जाल्ले आहा की तेंकां पावर जितको जावो वोल्टेज जितकी जाय ती मेळना. फ्रीज ड्रीप जावपाक लागता. एसी इन द मंथ ऑफ मार्च एप्रील मे चलना म्हणजे तेजे जे कुलिंग जावपाक जाय ते जायना. आनी पावर फ्लक्च्युएशनान तेंचे खुबशे वस्तू पिड्यार जाता लायक गेस्ट हावसांचे आमचे लोकलांचे गेस्ट हावसांचे टीव्ही पिड्यार जाता, फ्रीज पिड्यार जाता, एसी कॉन्क ऑफ जाता. म्हणजे हे सगळे वस्तू जे आहा जे इलेक्ट्रीक आयटम्स हे सगळे पिड्यार जाता, इलेक्ट्रॉनिक आयटम. हांव मागता आयज कॉन्ट्रॅक्टर हिंगात आहा तेजे कडेन काम एक्सपेडायट करपाची गरज आहा. तेणी बरें काम आहा तेजें फास्ट हांव ना म्हणना. जे टावर लायन घालता ती काम एक्सपेडायट करूंक जाय. आतां पावस येता, आतां पावस एकदा स्टॉप जालो ती लायन परत टावर लायनीचें काम सुरवात जावपाक जाय. 70 टावर लायन्स इज नॉट स्मॉल आनी ते बेश्टे पोल न्हू ते 3 पिलर्स घालून स्टिलीचे पिलर घालून तेका ती लायन येता. म्हणजे हे टावर लायन बेगींतल्या बेगीन हिंगासर पावपाक जाय. आनी हिंगासून अंडरग्राउंड केबल आयज इम्पॉर्टंट मुद्दो कितें आहा अंडरग्राउंड केबल 33 kVA चे ह्या सबस्टेशनांसून वचोन आमचे जीआय सबस्टेशन कलंगूट आहा थिंगा पावपाक जाय. थिंगासून कनेक्ट करूंक जाय 33 kVA नागवा सबस्टेशनाक. म्हणजे रस्तो जो आहा हिंगासून सालिगांवसून मोदेकात खणटलो म्हणजे जेसीबी घेवन मोदेकात खणून हे 5 केबल मोठे केबल 33 kVA चे येदे मोठे केबल ते घालतले मोदेकात रस्त्याच्या भरपूर पोनाक घालतले ते आनी परत वरस तो रिपेर करतलो. आतां हे सगळे आमी प्लॅन करचे पडटले कित्याक लोकांची गाळी आमी खावन खावन आमी हें जाल्यार कान हे जाले आमचे. म्हणजे इतले जे 11 kVA चे जे खड्डे घातलेले ते अजून पासून भरूंक ना. म्हणजे ते 11 kVA ची लायन घातली हिंगासून घातली थिंगा वयर काडली हे 2 खड्डे तशे लोक पडले तितून लोकांचे हात मोडले, तकली फुटली, वेरियस इंजरीज जाल्या लोकांक. कित्याक ते अजुनी पुरूंक ना, कित्याक ते अजुनी कनेक्ट करूंक ना. So there is a serious problem and I feel we as representatives over here in the coastal belt we need to ensure and talk to the contractor whoever is getting this tender to see that they work properly. म्हणजे आता हिंगासून हिंगा ट्रेंच मारलो केबल घातलो तो पुरपाक जाय आनी तेका रोलिंग करून तेका दामोर बेश्टो घालूंक जाय पयलीं. सो लोकांक त्रास जावंक जायना आनी मागीरूच फुडलें काम करपाक जाय. म्हणजे नेक्स्ट
100 meters you take. अशें करून 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 फुडें वचप, लोकांक त्रास जाता तशें करप ना, कित्याक दीस इज अ बिजी रोड गोईंग टू कांदोलीम, कलांगूट, बागा, आरपोरा, अंजुना, वागातोर, शापोरा, हे सगळे कनेक्टिविटी रोड्स आहेत. आणि हे जर तर आमी रस्त्याचे मदेकात खणटले जाल्यार खुबशे लोकांक त्रास जातले. त्या खातीर आमी चीफ इंजिनियराक सांगतले की द कॉन्ट्रॅक्टर हू वील बी गेटिंग द जॉब वील हॅव टू कोऑर्डिनेट विथ द लोकल वॉर्ड मेंबर्स, some of the people especially from that ward, जे वाड्या वयले लोक जे कोण सदांच लायट गेली हे केली ते सदांच वचोन इलेक्ट्रिशियनाक एका तेका मेवपी, म्हणजे दे आर सोशल वर्कर्स फ्रॉम दॅट वॉर्ड. अशें करून आमी एक टीम करून फुडें व्हरचें पडटलें हें काम. सालिगांव पावलो तसोच देंवतेर स्टार्ट जाले. रायट फ्रॉम दीस सेमिनारी वी वील हॅव टू कोऑर्डिनेट विथ पीपल. एक 100 मिटरांक हे केबल घालता, 5 केबल ते मोठे केबल, एक बरो व्हडलो ट्रेन जातलो. रोड परतून आख्खो 3 कोट्स ऑफ हॉट मिक्स घालचो पडटलो तेका, आमचे मॅकडम, BM आनी AC. सो हे करपा खातीर जे रोड मदेकात खणटले, कित्याक सायडीक 11 kVA ची लायन आहा, वॉटर लायन आहा, ही डॅमेज करूंक पारना. त्या मदेकात खणटा म्हणून सांगला म्हाका आतां वेस्टर्न इंजिनियरान, ईनूय सांगला. पूण हे सगळे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जावपाक जाय. अशें न्हू कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलें आनी कॉन्ट्रॅक्टर आयज खणटा आनी फाल्यां सुटी घेता आनी लोकांक सगळ्यांक त्रास, अशें जावंक जायना. आमी म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी करता, डेव्हलपमेंट आमी करता, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल. पीपल आर प्रायोरिटी, आमचे लोकल आमचे प्रायोरिटी, बट एट द सेम टायम आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जावो ही अत्यंत गरजेची गजाल. हे 5 केबल जे घालतले हे गरजेचे केबल हा 33 kVA चे कनेक्टिंग ऑल द स्टेशन फ्रॉम मेन स्टेशन टू GIS इन कलांगूट, GIS इन नागवा. हे कनेक्ट जावंक जाय आनी मागीर नागवासून 2 11 kVA 33 kVA चे 2 केबल थिंगासून बादे वयतले, म्हणजे नागवा टू आरपोरा नियर द चॅपल आणि सेंट सेबॅस्टियन चॅपल. फ्रॉम देर इट विल गो फ्रॉम क्लब कुबाना रोड, सॅटर्डे नाईट मार्केट रोड सारखे थिंगा करून ते अंजुना टू बादे वयतले, सोरो जंक्शन थिंगासून बादे वयतले. ते सब स्टेशन बाद्या थिंगा 33 kVA चे 2 केबल ते थिंगासोरी वयताना रस्तो मदेकात खणटले मिडल ऑफ द रोड. हितून आमकां वेरियस कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड घेवचे पडटले कॉन्ट्रॅक्टरान, दॅट इज वॉटर पायपां जी फुटता ती कनेक्ट करपाक. लोकांची कनेक्शन पायप आहा, कोणाची मेन कनेक्शन लायन सायडीकसून वयता उदकाची, थोड्यांचे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल आहा, लोकांक कनेक्शन वयता घरान, ते बीन डॅमेज जातले. म्हणजे जेन्ना तूं JCB घेवन खणटलो रस्त्याचे मदेकात, दीस इज नॉट ड्रिलिंग वर्क, दीस इज गोइंग टू बी ओपन ट्रेंच मदेकात रोड खणून ते 5 केबल घालपाक जाय. 5 केबल हिंगासून GIS कलांगूट आणि GIS नागवा, आणि थिंगासून 2 केबल 33 kVA चे अप टू बादे. हे बरे मोठे काम हा. हे म्हाका दिसता आमी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, टीम ऑफ द पंचायत लायक कलांगूट पंचायतीची टीम, सरपंच आनी तेजी टीमीन आमकां हेल्प करचे पडटले. प्लस NGOs कोण आहा पण बरे काम करूंक फुडें सोदता तेणी आमकां हेल्प करचे पडटले. आरपोरा नागवाचे टीमीन हेल्प करचे पडटले, आनी कलांगूट आनी पार्टली ऑफ आसागांव. सो दीस वर्क इज रिक्वायर्ड वीच वील हेल्प अस फॉर द नेक्स्ट 20 years. फुडल्या 20 वर्सांक त्रास जावंक जायना लोकलांक, म्हणून हे सगळे केबल घालप. 11 kVA एकदा कनेक्टिविटी मेवली आमकां, कनेक्शन जाले बाय डिसेंबर, देन द पॉवर इंटरप्शन्स वील गो डावन. See, my effort will be to oversee this work. हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप घेतलो. हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन 8 दिसांनी एकदा मिटींग घेतलोच. हांव माझी टीम तयार करतलो, माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन माझी टीम तयार करतलो, शिवोलेम दिलायला लोक तयार करतले की लोकांक त्रास जावप ना. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराक जो तर काम दिले हिंगासून हिंगा तो खणत रावता, तो JCB घेवन वयता हिंगासून हिंगा खणटा, केबल घालीत ना. तशें जावंक जायना. तूं हिंगासून हिंगाच खण, हो केबल घाल, हेचें काम पयलीं करया. म्हणजे हिंगासून हिंगा मागीर घे, हिंगा केबल घालता तूं फुडें वच, नो प्रॉब्लम. बट दुसरो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा जो रोड करतलो, माती बॅक फिल करतलो आनी तेजेर मॅकडम घालतलो, उदक घालतलो आनी तेका रोलिंग करतलो, ते इम्पॉर्टंट आहा. वी वील हॅव टू हॅव दीस 3 टीम्स टुगेदर. वेदर इट इज डिगिंग ऑफ द रोड इन द मिडल, JCB वालो एक 5 JCB
घातले आनी स्टार्ट केले काम. तेजे वांगडा रोड कॉन्ट्रॅक्टर केबल घातलो तो रोड कॉन्ट्रॅक्टर आनी एक हे करपी म्हणजे पायपां रिपेर करपी तोय मनीस जाय पडटलो. पायपां भरपूर आसतली वॉटर पायपलायन वील बी डॅमेज. केन्ना स्टार्ट करता काम हे? काम आता आयज हांवें चीफ इंजिनियरा कडेन मिटींग मागयल्या. चीफ इंजिनियर कित्याक हे आमचे एरियेचें काम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सी चीफ इंजिनियरा कडेन मिटींग मागयल्या आयज सांजची. ती मिटींग कंप्लीट जावन वो प्लॅन जो तेंचो 5 केबल घालपाचो आहा आनी 2 केबल घालपाचो आहा फ्रॉम सालिगांव टू गोईंग ओवर. नाजाल्यार अशें जातलें की सबस्टेशन रेडी जालें मार्चान आनी कित्याक रेडी जाला बाबा कोणाकूच खबर ना, केबलूच घालूंक ना. म्हणजे सब स्टेशन रेडी जाल्यार पावर येयलो आनी हिंगाच उरलो पावर हिंगासून फुडें पावकूच ना. सो हे आतां जे मेन काम आमकां घेवपाक जाय हे केबल व्हरोन ते सब स्टेशन कनेक्ट करप. काम मोठें आहा तें, काम कठीणूय आहा, लोकांची गाय आहाच आमकां हितून, अशें ना म्हणून नाच. कित्याक आतांच आमकां सालिगांवसून इल्ल्यो गाडी पडना. म्हणजे तो रोड वॉटर पायपलायन जी आमी हाडल्या म्हणजे उदक वयर वचपाक सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक उदक दिवपा खातीर जी लायन वयर हाडल्या आमी अप टू द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तेकाच आमकां इल्ल्यो गाडी पडोंक ना. ते मातशें आमचें फेल जालें. आमी मानपाक जाय की जे पायपलायन घातली आमी ती सेटल जावपाक तेका बरें उदक घालूंक जाय आसलें, तेका एफर्ट्स करूंक जाय आसले, तेका रोलिंग करूंक जाय आसलें आनी तेका दामोर घालूंक जाय आसलो. मॅकडम घालून अजुनूय तेका तें काम करूंक ना आमी. आतां मॅकडम घालचो पडटलो. आतां पावस भरपूर पडला, तें भितर गेल्लें आहा. आतां मॅकडम घालून तेका दामोर घालून तेका PM घालून AC आतां करप ना. खाली रोड रिपेर करप. कित्याक आतां परत खणटा आमी रोड ते वाटेन खणना, हे सायडीन खणटा अप टू सालिगांव 4 रोड सर्कला कडेन पासून वो 5 केबल व्हरपाक अप टू नागवा आनी अप टू GI स्टेशन ऑफ कलंगूट. सो दीस वर्क रिक्वायर्स फूल एफर्ट्स. तुजे आख्खे मन आनी हिंगासर घालून हें काम करीत जाल्यारूच सारकें सिस्टमॅटीक जातलें, लोकांक जाय पळय तशें जातलें. वयर सकला मातशें आहात पण आमी जो तर काम करिना. सालिगांवचो आमदार आमचो बाब केदार तेणें आपली टीम तयार करची पडटली हिंगा, हांवें म्हाजी टीम तयार करची जाल्यारूच हें काम बरें जातलें. नाल्यार लोक येतले मोदेकात उबे रावतले आनी म्हणटले खणो नाका, आमी वाजयले म्हणटले तुमी हे खणटा पळय. पूण हें जाय जो तर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक बरो पावर येयल्लो जावो इलेक्ट्रिसिटीचो. ह्यो आतां आदलो आमकां इलेक्ट्रिसिटी येता पळय ती आदी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर 25 वर्सां केल्लें हें सालिगांवचें सबस्टेशन 30 वर्सां पयलीं केल्लें पळय तेजेरसून पावर आहा आमकां. नागवा आमकां सबस्टेशन केल्लें आमी 30 इयर्स बॅक तेजे वयरसून पावर आहा आमकां. तो आतां पावना. हें आतां इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आहा. सो आतां 11 KV जे सद्या ते अंडरग्राउंड केबलिंगचें काम चालू आहा तेका आनी 3 म्हयने लागतले. म्हणजे जे दिसा काम आतां काम बंद आहा आतां ते कनेक्ट करूंक जाय. केबल घातल्या पळय ते कनेक्ट करूंक जाय. घातले केबल मॅक्सिमम केबल घातलेले आहा, थोडे उरल्या केबल घालपाचे ते कनेक्ट करपाक जाय. तेकाय आमी टीम तयार करतले आमचे वाटेनसून टू सी दॅट दे कनेक्ट आनी ते रोड थिंगासर रिपेर करपाक जाय तितलोच जाग्यार. तो आतां तेणी जो हे मारलेलो एक होल मारलेलो बॉक्स केल्लें सारकें आनी तितून तो केबल ह्या सायडीनसून येयला आनी ह्या सायडीन फुडें गेला मागीर थिंगासर मशीन घालून तो बरो सारको हें करून मॅकडम घालून तेका रोलिंग करून दामोर घालचो पडटलो तेका. तें काम कंप्लीट जालें की तें स्टार्ट जातलें? ना 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 ते काम सेपरेट. ते काम ऑलरेडी मॅक्सिमम मेन रोडा वयले जाल्ले आहा. खाली आतां कनेक्शन उरला. 2 केबल येयल्या पळय ते कनेक्ट करप. कनेक्ट केले काय तेका पॅक करप तो परतून. पण आनी जे बाकीचे ऑफिसर्स आसात तेंचें कोऑर्डिनेशन जाता कित्याक हांगासर आमी कलंगूट पळयला आनी बाकीच्या भागांनी पळयला कोऑर्डिनेशन जायना, सगळे एकामेकाचेर धुकलता. म्हाजें काम न्हू तुजें काम न्हू. हांवें आढावो घेतला. मुख्यमंत्री हिंगा येवपाचो आहा. चीफ मिनिस्टर वील कम. हांवें ताका सांगलें अशें अशें लोक बेजार जाल्ले आहा. तो म्हणलो आपूण हो सबस्टेशन पळोवपाक येता आनी आपूण ते हें आढावो घेता फॉर 70 टावर लायन्स वीच आर गोइंग टू कम. सो ही वील पर्सनली स्पीक ऑल्सो टू कोमनीदाद ऑफ कलंगूट. सो तेंचे मेन लँड वयता. आदी तेणी लँड दिला आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाक आनी तोय हिंगासर येवन थिंगा तेका एटॉर्नीक बीन आपोवन तेंचे कडेन उलयतलो आनी हें सगळें स्मुथली वचपा खातीर बाब केदार म्हाका दिलायला लोबो आनी सरपंचांक तेंचेय कडेन मिटींग घेतलो की तुमी हें सगळें फुडें व्हरपाक जाय. काम आमचें. फायनान्स तेंच्यांनी केल्लो आहा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान हें दिल्लें आमकां
बजेट एलोकेशन दिल्या काम आमी करून घेवपाक जाय पूण हे इम्पॉर्टन्स आमी दिवप सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक जे जे वॉर्ड मेंबर त्या लायनीक लागतात त्या रोडाच्या लायनीक तेणी आपले टीम तयार करपाची 4 भुरग्यांची आणि हे काम करून फुडें व्हरपाचें म्हणजे कोणें येवन ते बंद करूंक पारना काम कित्याक आतां काम चालू आसतना कोण एक 7-8 जाण येता आनी हे बंद करो रे म्हणटा काम क्या किया तुम ये इधर से उधर खड्डा बना के ऐसा ही छोड़ा म्हणजे त्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जावपाक जाय ते केबल घालूंक जाय पॅक करूंक जाय लोकांक त्रास जावंक जायना कोण येयलो आणि ते हेचेर मारली गाडी आणि सोमतो होण्यान पडलो आणि मेलो पणजे काम जाला न्हू तशें जावंक जायना हे सेम हा पणजे कितें जाला पणजे मेन रोड जो आहा तो येदो व्हडलो ट्रेंच मारला तेणी येदो आमी हिंगा आहा पळय तेजो हो ट्रेंच येदोच जातालो मिडल ऑफ द रोड आणि थिंगा कितें केलें तेंच्यांनी पणजे ते बॅरिकेडिंग बीन सारकें घालूंक ना सो मेन रोडार जे लोक येयले थोडे जाण ते डेथ बीन जालो म्हणजे मनीस मेलो बिकॉज तो मारून ते भितर पडलो अशें हिंगा जावंक जायना ते कोल्ले ते सेवेज लायन सेम सायज सेम ही सायज सेम आसतली फ्रॉम हियर टील नागवा फ्रॉम नागवा टील अंजुना टू आसागांव टू बादे ही लायनूय व्हडली आसतली सो वी वील हॅव टू वर्क विथ कोऑर्डिनेशन विथ एवरीबडी लायक माइंडेड पीपल पंचायत मेंबर सरपंच ZP MLA सगळ्यांनी आमी काम करचें पडटलें जो तर आमकां एक्सिडंट फ्री वर्क हें काम जावपाक जाय म्हणजे एक्सिडंट प्रोन जातलें तें सो आमकां ती टेप बीन सारकी लावची पडटली आनी स्पेशली एट नायट काम सोंपलें टेप लायली आनी गेले थिंगा डेंजर आहा थिंगा ब्लॉक्स घातले म्हणजे एक बोर्ड बीन आसचो पडटलो सारकें अशें करून हें काम फुडें व्हरचें पडटलें इट इज नॉट स्मॉल जॉब इट इज नॉट दॅट कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलें आनी तो काम करतलो आमकां कांय पडोन वचोंक ना लोकांक त्रास जातले सबस्टेशनाचें काम कितलें कंप्लीट जालां आतां पळयता आमी न्हू सबस्टेशनाचें काम जें तांकां टेंडर दिलां एटलीस्ट आय एम सॅटिस्फायड वीथ वॉट दे हॅव डन जे वर्क ऑर्डर दिली आमी नाल्ल फोडलो तेंच्यांनी काम एफर्ट घालून केल्लें आहा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक वालोर दिवपाक जाय काम बरें फुडें गेल्लें आहा म्हणजे जें काम तांकां दिलां ते तेणी अशें म्हणूंक ना कितें अशें कॉन्ट्रॅक्टर आहा आयज दिले 1 वर्सान सोंपोवपाक जाय ते 3-4-5 वर्सां सोंपना काम तशें ना तो तेणे आमकां सांगला की बाय मार्च ही इज हँडिंग ओवर आमकां चीफ इंजिनियर सांगता बाय जानेवारी एंड इट वील कंप्लीट सो फेब्रुवारी वी कॅन इनॉग्रेट म्हणटा तो पण मार्च तो म्हणटा सगळें काम सोंपतलें इन्क्लुडींग द टावर लायन इफ एवरीथींग गोज स्मूथली बट फॉर दॅट सोंपोन कांय फायदो ना हे कनेक्टिविटी इम्पॉर्टंट जे केबल हिंगासून वयतले पावर घेवन टू कलंगूट टू नागवा विच वील टेक केअर ऑफ दिस थिंग एंटायर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी बागा एंड आरपोरा फ्रॉम नागवा एंड पार्रा and from Kalangut entire area and from here connectivity to Kandoli substation. So ती already वयरसून लायन आहा ती इम्प्रूव करतले 33 kVA सर शेवट आता जसे येदे व्हडले हे काम प्रोजेक्ट चालू जातले हेतून तुम्ही सांगलं की लोकांक त्रास भोगचे पडटले लोकांचे त्रास आहा पण आम्ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट घे फाल्यां सर सी आमचो केदार जो आहा तेणे एफर्ट घेवचे पडटले आणि केदार आपली टीम तयार करतलोच It is not that he will not prepare his team. He will prepare his team because तेजे काम कितें आहा हिंगासून केबल व्हरोन आमकां अप टू फ्लोरेंटाइन बार एंड रेस्टॉरंट अप टू तेणे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट घालचे पडटले बॉक्स केल्ले सारके आनी तितून तो केबल ह्या एंडसून येयला आनी ह्या एंडसून गेला मागीर तिगासून मशीन घालो तो बरो सपोर्ट हे करून मॅकडम घालून तेका रोलिंग करून दामर घालून वॉल्यूम बारीक कर मरे सर शेवटचं जसं तुम्ही म्हटलं आता कॉन्ट्रॅक्टरांनी सगळं कॉर्डिनेशन करूंक जाय कॉन्ट्रॅक्टर मदींच काम सोडटा वयता अशा कॉन्ट्रॅक्टराचेर फुडें कितें एक्शन मागीर से मेन कितें आहा हे आतां हांवें पयलो आढावो कित्याक घेतला कित्याक जेन्ना म्हाका सजमोन येयलें की आमकां 33 kVA चे केबल हिंगासून नागवा व्हरपाक जाय ते वयरसून काय वयचे ना ते अंडरग्राउंडूच वचपाक जाय रोडाच्या मदसूनच वचपाक जाय सो हेका त्रास कोणाक जातले रोड जो कोण आमचे लोकल लोक स्कूल स्टुडंट कॉलेज स्टुडंट हायर सेकंडरी कामाक वचपी गव्हर्मेंट जॉब प्रायव्हेट जॉब बाजारान वचपी आमचे लोकल लोकांक त्रास काय हे रुटाचेर उलयता प्लस ट्युरिस्ट वर्क आमी सो आमी ते सारके कोऑर्डिनेटेड वर्क विथ द कॉन्ट्रॅक्टर आणि तेका सांगूनच हिंगासून हिंगात कर 100 मीटर यू ले दिस केबल
अँड देन यू गो फर्दर ऑन. परत माती पॅक जावपाक जाय, मॅकडमाचें काम चालू जावपाक जाय, तेका दामोर घालपाक जाय, तेका एक कोट लेयर घालून तेका दवरूंक जाय. म्हणजे पयली माती घालून उदक घालपाक जाय तेका सारकें कम्पॅक्ट जावपाक, कम्पॅक्टर यूज करपाक जाय. सो दॅट मिडल पोर्शन ऑफ द रोड which will get dug up will be nearly 2.5 meters. सारखे न्हू, 2.5 मीटर जावं ना. 5 केबल घालूंक जाय, 5 केबल मोठे 33 kVA चे केबल. एक 2.5 मीटर मध्ये होणं पडटलो तो. म्हणजे डिवायडर जो आम्ही आता घातला तो काडचो पडटलो. सो तेका परत PWD आपलो एस्टिमेट करतले तयार. PWD चो एस्टिमेट आसतलो टू फॉर ओपन ट्रेंच टॅक करतले. म्हणजे परतून रोलिंग करप, तेका BM हे घालप, मॅकडम BM AC हे घालपाक PWD काम, आणि परतून डिवायडर आहा तसो आमकां नेवो डिवायडर घालून दिवप. सो हे सगळे काम PWD एस्टिमेट करून टेंडर करचो पडटलो, आणि तो टॉप प्रायोरिटी. असो न्हू टेंडर येता रे, फायल गेली रे, ह्या आयडीन त्या आयडीन, तसो ना. हो सगळे वांगडा जावपाक जाय. नाल्यार लोक म्हणटाले अरे ट्रेंच मारला आनी दामोरूच कोण घालिना मरे, तशें ना.